पेडण्या सावन काणकोण मेरेन, वास्को सावन दिवचल 70 मेरेन, मडगांव, साश्ट, राजधानी पणजे ते गोंयच्या गांवगिऱ्या खाची कोणशा मेरेन गोंयकारपणाची पल्स पळोवया सिटीग्रामात। कांदोळेच्या लोकांक वीज पुरवठो सुरळीत जावचो हेका लागून 10 मेगावॅट ट्रान्सफॉर्मराचे उक्तावण वीज मंत्री निलेश काब्राल यांच्या हस्तुकी जाले। ह्या वेळार आमदार मायकल लोबो हाजीर आसलो। स्टुडंटा खातीर कांदोळेचें नांव श्यामसुंदर फडटे। तसोच मायकल बाबाक सांगतलो इनॉग्रेशनाक न्ही पूण गांवच्या लोकांक येवन हांव सांगून दितलो की कसो आमी पावर तुमकां 24 आवर्स आनी स्ट्रीट लायट सगळ्यो कश्यो पेट्टल्यो। न्यू स्ट्रीट लायट थोड्यांक LED घालूंक ना, केन्ना पासून हांव LED घालतलो, केन्ना पासून कितें करपाक जाय तें सगळें करतले, पूण लोकांचें कॉपरेशन जाय पडटलें। फक्त तुज्या आमदाराक ऑर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा स्टाफाक ब्लेम केलें जावचें ना, लोकांचें कॉपरेशन जाय पडटलें। कित्याक जागे जे आसा तेच जाग्यांतल्यान तुमकां सगळें हें पावर जें आसा तेका लायनी हाडूंक आमकां पडटली। तुमचें विदावट कॉपरेशन आमी हें काम करूंक शकना। हें तकलेन दवरपाक जाय। मोबायला भाशेन वयल्यान करंट येना, तेका केबल घालूंक पडटा, कांबे घालूंक पडटा, वायरी ओडूंक पडटा आनी हेका लागून तुमचो सपोर्ट जाय पडटलो। गोंयभर लोकांक सांगलेलें आसा जे पर्यंत 24 आवर्स पावर आमी दिवंक शकना ते पर्यंत आमचे युनिट रेट वाडचो ना। तुम्ही पयले आसतले हिंगासर वी कांट स्टॉप द पीपल। आमचे लोकल लोक गेस्ट हाऊस बांदता, तांकां बंद करपाक जायना, तेंचो वेवसाय तो। दिस इज द ओनली वे वी कॅन मेक सम मनी फॉर आवर सेल्फ अँड फॉर द पीपल। म्हणजे जे दुसरे लोक गोंयान आहा तांकां एक तरी खंयच्या वाटेन आमी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करतात। त्या खातीर जे डेव्हलपमेंट करपाक जाय, जो इन्फ्रास्ट्रक्चर हिंगासर घालपाक जाय तो आमकां घालचोच पडटलो। आनी प्रत्येक पावटी आमी म्हणटा की वी वील गिव यू अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय, वी वील गिव यू 24 आवर्स वॉटर, पण आमी खंय तरी फेल जाल्ले आहा। आनी त्या खातीर म्हाका दिसता आयज आमी वी वील हॅव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी दॅट वी हॅव फेल्ड। सो वी वील प्लॅन टू गिव यू इलेक्ट्रिसिटी, अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी म्हणटा पळय ती म्हाका दिसता इज अ डिफिकल्ट चॅलेंज इन गोवा बिकॉज आमचे ओवरहेड इलेक्ट्रिसिटी वायर्स आसा ते अंडरग्राउंड वचपाक जाय। लोकमान्य मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव्ह सोसायटी हांच्या कडल्यान आयज मडगांव वाठारांतल्या मोटरसायकल पायलटांक आयज फ्री हेल्मेट डिस्ट्रीब्यूट केला। ह्या प्रोग्रामाक DYSP प्रबोध शिवरकर आशिल्ले आनी तेंच्यांनी लोकांक आवाहन केला की सगळ्यांनी कंपल्सरी हेल्मेट यूज करचे म्हणून। आम्ही आज पर्यंत जानेवारी ते सप्टेंबर पर्यंत 1,90,000 चलनां दिल्ली आसा। कित्याचेर कारवाई केल्ली आसा की जे आमचे विदाउट हेल्मेट पॅक म्हूण स्कूटरवाले चलयतात तेजेर 8-9 म्हयन्या जानेवारी ते सप्टेंबर पर्यंत जवळ 1,09,000 आमी चलनां दिल्ली आसा। पूण तरी आसतना आमकां चलनाचो एक दिवपाचो वेगळो भाग कितें, पूण आमकां तशी आजुनूय व्हडलीशी सुदारणा दिसना। आमच्या हितून आसता की बाबा आमी तरी बाबा कारवाई करून कितें तरी तेजेर जातलें, पूण भोवतेक तेजो इफेक्ट दिश्टी पडना। तेन्ना हे जो माध्यम आसा आमचे लोकमान्य सोसायटी हेंच्यांनी हे जे हेल्मेटां तुमकां दिल्या आनी हो जो बरो उपक्रम केल्लो आसा की ह्या उपक्रमा तर्फे बाकीचे हांकांय बी कळटलें की ज्या हेल्मेटाची खरीच गरज आसा आनी तें खरेंच घालूंक जाय आनी तेजो उपयोग जावपाक जाय। पुरो 221 आशिल्ले, ओनूय 175 म्हणजे 46 हे कमी जाल्या। आनी हातूंत पळयल्यार बाकी ग्रेवियस आसा, मायनर एक्सिडेंट आसात। आतां जे टोटल तातूंत लायफ सोंपला ते पुरो 235 जाण मेल्ले। टील सप्टेंबर 30 तारीख पर्यंत ते 186 लोक सोंपल्या। महिला हांकां प्रोत्साहन दिलां तुमी 85% कितें। सो हांव सगळे लेडीज आसा तांकां रिक्वेस्ट करता तुमची कोण आसता प्लीज हेल्मेट घालपाचें इन्सिस्ट करा। विदाउट हेल्मेट फाटल्यान बसनाका, सीट बेल्ट तुमी घाला, तुमचे जे कोण चलयता तांकां पयलीं सीट बेल्ट घाला। हे आमचे जावं RTO जावं कन्सर्न ऑफिशियलाचें ना। कामुर्ले दरबार वाडो हांगा सुमार 350 मिटर लांबीची रिटर्निंग वॉल फाउंडेशन WRT मिनिस्टर विनोद पालयेकर हाणें घातला आनी तेच्या बरोबर आसलो दिवेचो आमदार निळकंठ हळर्णकर। ह्या कामाची इतकी अत्यंत जरुरी आसली की खारें उदक जें आसा पळय शापोरान न्हंयचें ते शेतांनी वयतालें
शेतकऱ्यांक शेतां करूंक मेळनासली. हे आतां फावंडेशन घालून काम जाल्या उपरांत तांकां शेतकऱ्यांक बरो हे मेळटलो. तिच्या पंचक्रोशीत एक संरक्षक भिंतीचे काम जवळजवळ 1 कोटीचे आमच्या जलस्रोत खात्यामार्फत हांगासर घेतले वता. एक बरें काम जावचें अशी कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन हांव आशा बाळगतां. ह्या वाठारांत एक संरक्षक भिंत हांगासर खूब त्रास जाताले. ती भिंत नासल्या कारणान शेती पडीक उरलेली आणि उदक वयर येतालें. आतां ही संरक्षक भिंत जाल्या नंतर एक वाठार बरो सुस्थितीन येवचो अशी एक इच्छा आसा आनी त्या दृश्टीन जलस्रोत खात्यान एक जें काम हातीन घेतलेलें आसा. आनी हें प्रपोजल गेल्या 2012 पासून आसलें, पेंडींग आसलें. गेल्या 5 वर्सां पेंडींग कित्याक उरलें तें देव जाणा. पूण आतां ह्या टायमार हें प्रपोजल चालीक लायलें तेन्ना मिनिस्टरान ताका आपली मान्यता दिवन हें काम घडोवन हाडलां आनी हेजो फायदो ह्या कामुलेच्या गांवांक गावतलो. कितलेच दीस जाले मडगांवची म्युनिसिपालिटी एनकरेजमेंट ड्रायव्ह करीत आसा. आयज सीओन ड्रायव्ह घेतलो आनी जो वेपार फुटपाथेर घातलेलो आसलो तो काडून म्युनिसिपालिटीन हाडलो. तेन्ना एक वेपारी जाचे वेपार सीओन हाडलेलो तो आयलो म्युनिसिपालिटीन आनी ताणें आपल्या आंगार पेट्रोल उडयली आनी एके भाशेन आपणाकूच उजो लावपाचो ताणें प्रयत्न केलो. सीओचेरूय ताणें पेट्रोल उडयली. तो म्हणटा की आपणाक म्युनिसिपालिटी टार्गेट करता. मडगांवच्या चीफ ऑफिसरान सिद्धी विनायकान हेजेर मडगांव पुलीस स्टेशनार कंप्लेन रजिस्टर केल्या आनी फुडली कारवाई चालू आसा. पळय ते म्हाका सामान ते उबारले ताणें. हांव एक्सपेक्ट केला मुगे मिस्टेक आहा म्हणून ते हांव 14,000 फायन मारली. 14,000 फायन हांव फारीक केले. म्हणून आतां अमके सायडीन सगळे शॉप आहा ते सायडीन कोणा शॉपाची ते एक टमाटर उबारना, एक कितें चिप्स उबारना. मुजे शॉपाची सगळे सामान उबारता आनी म्हाका डेली सदयता हो. पूण आज तुवें पेट्रोल कित्याक लागून घेतलें? पयलीं सांगितलें म्हाका सामान भितर आहा तूं उबार नाका. भितरचो सामान काडून हाडले ताणें. कितें फुटेज आहा तुगे भितरलें सामान काडलां म्हणून कितें फुटेज आहा? भितर काय हांव ते डायरेक्टली 10 हांव ओपन करता न्ही 10 येवन डायरेक्ट सामान ते हांव शटर ओपन केलं डायरेक्ट सामान व्हरता तो. भितरल्यान वचून काडला तुजें? ना सगळे लायनी आनी सामान ते तुमी भायर दवरता? भायर ना. सीओ म्हणटा मोहीम चालूच उरतली. प्रेशर हाडपाक असली नाटकां केली म्हूण तो हालपाचो ना. So today morning this person was already fined, but today morning it was observed that again he has put up. That means there is no fear of law. So he came here, he opened a bottle, okay, apparently it is a kerosene. He poured on it himself and he splashed upon me. So I am not going to get deterred by such type of actions. If such type of incidents are purely to mount pressure, okay, so that municipality should not take action, I think they are in the fool's paradise. Whenever we take action on the high net worth goods, okay. If you are not careful about your own goods, you don't have right to talk on others. We will take action and we have taken action. It is not that way. Yesterday we have cleaned passages after passages. I immediately called upon town police. Now they have requested me to come and lodge a formal complaint. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.